झारखंड कितें जाता ते तुमचे नदरे हाडपाक खास करून रांची ते कॅपिटल जावन आसा ते झारखंडाचे स्टुडंट्स आर बीइंग सब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ एट्रॉसिटीज एंड इनजस्टिस कि police is being literally used against the innocent student for the demands that they have raised and the just demand. हे कितें दाखयता की काँग्रेसीचे सारखे डबल स्टँडर्ड. जेन्ना जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट जाल्लो आनी आमचे सगळे स्टुडंट्स मुखार सरलेले तेन्ना तेणी फुडाकार घेवन सारखे मुखार आशिल्ले प्रोटेस्ट करपाक आनी बोटां दाखोवपाक आमचे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचेर आनी तो डिमांड आसलो तेन्ना आमचे माननीय धर्मेंद्र प्रधान रिजायन जावचो म्हूण मेन डिमांड आशिल्लो आनी showing that they have the highest respect for sentiment of young people, which comprises one of the biggest numbers as far as our population is concerned in our Bharat. Governmentan ते steps सुद्धा घेयले आनी धर्मेंद्र प्रधान रिजायन जालो. पण आज झारखंडात कितें जाला अक्षरशः उजो पेटल्या भाशेन आमचे स्टुडंटांक एक क्रिमिनल कशें तांकां ट्रीट करतात आनी इतले की बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घातला आख्खे रस्त्यार सगळे कडेन. हे कोणाक घालता जेन्ना एक बॉर्डर क्रॉस करपाक जायना टेररिस्ट भितर सरपाक जायना तेन्ना असले बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालता. 7-8 फेन्सिंग क्रॉस करून सुद्धा ते लास्टाक मुखार पावले स्टुडंट. म्हणजे तेंचे इतले डिटर्मिनेशन तांकां थिंगा दिसता तेंचो सरकार आयकपाची तेंची काय मनस्थितीच ना. They don't want to listen to the voice of the student. But when the same thing happened at Jantar Mantar, हेच काँग्रेस लीडर आणि त्यांचो मुखेल बाब राहुल गांधी मुखार आशिल्लो सारको दाखोवपाक आज तेजो आवाज खंय गेलो. आज आवाज हे काँग्रेस पार्टीचो खंय गेलो. पार्लिमेंट म्हणल्यार एक फोरम असले आहा की कितें ग्रीवेन्सीस आसा देशान कितें चलता थिंगा रेज करपाक जाय. दॅट इज द हायस्ट forum, therefore it's called the August House. Parliament आमी म्हणटा लोकशाही पद्धत प्रमाणे थिंगा मांडावळ करपा जाय. आमी कितें पळयता थिंगा बिझनेस ट्रान्झॅक्ट करपाकूच दिना आनी जी मागणी म्हणटा पयले स्टेटमेंट कर मागीर म्हणटा डिस्कशन कर. सरकार जेन्ना एनाउन्स करता माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी येवन आपण थिंगा उलयतले स्पष्टीकरण प्रत्येक विषयाचेर दितले तेन्ना परत दुसरे मागणी येता. म्हणजे एवरी टाइम शिफ्टिंग द गोल पोस्ट म्हणटा तेका. म्हणजे तेंकां डिस्कशन पार्लिमेंटान जाल्ले नाका. हे कितें दाखयता की तेंकां फकत समाजान फूट हाडून लोकांक मुखार काडून एक केओटीक सिच्युएशन केल्ले जाय. म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर बिगडपा जाय आनी अशें केल्यार तुम्ही जाणा देशाचे कितें जावपाक शकता ते. पूण सारखे पेशन्स काढून इश्यू बरे भाशेन हँडल करून एक युनियन मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन दिवन सरकारान दाखयले की जेन जी जे आसा तेंची मागणी मानून घेवपाक ते रेडी आहा. आनी दुसरी मागणी तेंची कितें आशिल्ली कडक कारवाय जावपाक जाय. कडक कारवाय तेंचेर केली दिल्ली जाले तेन्ना ते एज्युकेशन केंद्र सरकारान बिल हाडले जे पेपर लीक एंटी पेपर लीक इतले कडक हाडला. इवन फायन सुद्धा अप टील 10 crore केल्ले आसा जे कोण गुन्हेगारी आसा तेंचेर की असले पेपर लीक दुसरे फावटी चुकून सुद्धा जावपाक जायना म्हणून. पूण झारखंड आमी एक्झॅक्टली ऑपोजिट परिस्थिती पळयता आनी थिंगा काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा एलॉंग विथ JMM. हे गठबंधन कसले गठबंधन म्हणजे स्टुडंटाचे विरोध असपाचे समाजाचे विरोध असपाचे आनी वयल्यान तेंकां फेन्सिंग सुद्धा बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालून लाठी चार्ज करून टियर गॅस करून तेंकां वॉटर कॅनन्स यूज केले. म्हणजे तेंकां मुखारूच वचपाक दिना आनी तेंकां विश्वासूच गेल्लो आसा की हो सरकार तेंचे आयकोपाक शकता म्हूण काँग्रेस थिंगा कितें करता हिंगा तरी सारखे एक्सपोज जाल्ले आसा आनी पार्लिमेंटानूय डिस्कशन करून दिवप ना. बरे बरे विषय आसा इम्पॉर्टंट बिल्स पास आमी पार्लिमेंटान करता देशाक जे सगळे लागू जाता तेही करपाक दिना जाल्यार तेंचो हेतू कितें खंयसून तेंकां ती शक्ती येता
म्हणजे डिस्ट्रप्शन करपाक हेजेर खऱ्यांनी हे देशाच्या नागरिकांनी चिंतपा जाय की जो आमचो भारत देश सगळ्या वतान प्रगती करून फुडें वचत आसा आणि आज जेन्ना इकॉनॉमी वायज सुद्धा आम्ही सारखे उंच पावंड्यार आसा, 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी नाव, ऑलमोस्ट द 4th एंड मे बी द 3rd. आणि हे वातावरण सारखे आयडियल वातावरण आहा ते ना तेन्ना सुद्धा तुमकां खबर आसा हॉर्मोजान कितें जालां, ते ऑयल आमकां पावना तेन्ना सुद्धा आमकां इतले त्रास भोगून सुद्धा स्थिरपडेन बाब श्री नरेंद्र मोदी सरकार चलयल्लो आसा आणि एक बरी लिडरशिप आमच्या भारत देशात दिल्ली आसा. आणि तेन्ना हे लोक सारखेच अशी उचांबडी लोकांमध्ये हाडपाक सोदतात, नाका थिंगा फकत सोसायटीन लॉ अँड ऑर्डर बिगडून दाखोवपाक की हो सरकार चलना म्हणून. ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की इतले बरे भाशेन सरकार चलता म्हणून ते नको कितें करपाक जाय. आणि झारखंडूय सारखे हांव समजता एक व्हडलें उदाहरण आसा की दाखोवन दिता तेंचे डबल स्टँडर्ड. पार्लिमेंट बंद करप म्हणजे तेंचे दुसरे स्टँडर्ड, तांकां लोकशाही म्हणजे मान दिवपाचे तेंचे मनानूच ना म्हणून. पार्लिमेंट फंक्शन करून दिवप ना, बिल पास करून दिवप ना, जे लोकांक जाय ते कायदे हाडप दिवप ना आणि सगळे आडावो येवपाचे, हेच काम ते करीत आसा. लोक हे आख्खे देशाचे पळयता, आमचे म्हाका दिसता गोंयांनी हे लोक पळयता. लोक म्हणजे बरे शिकलेले आसा, तांकां बरे भाशेन समजता की कोण हे सगळे आड येता ते. हांव तेंचे लागीं मागता, तुम्ही जे आमकां म्हणजे बोटान दाखयता की हे चलना ते चलना, तुम्ही स्टुडंटांचे मानून घेना. झारखंडा पयली स्थिती सारखी करा, थिंगा दाखोया की तुम्ही खरे जेनझी बरोबर आसा, आमचे स्टुडंट पावर जो आम्ही म्हणटा तेंचे बरोबर आसा. हांवूय एक स्टुडंट मुवमेंटासून वयर सरलेलो लिडर. ऑल गोवा स्टुडंट्स युनियन म्हण नाका, कॉलेज टायप म्हण नाका, म्हाका खबर आसा युथ म्हणल्यार कितें ते. आमचो सरकार, केंद्र सरकार आणि हांगा स्किलिंग ऑफ युथ हे कार्यक्रम आमचे चालूच आसा. बाब नरेंद्र मोदीन कितलेशे स्टार्टअप पॉलिसी हाडून लोक आपले स्वतःचे पायार उबे रावन आपलो धंदो ते चलोवपाची प्रयत्न करतात. हीच पॉलिसी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे प्रयत्न करता, स्किलिंग ऑफ द युथ. म्हणजे युथा आम्ही खंय फाटी दवरलो ना आणि आनीकूय प्रयत्न आसा की जाता तितले तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक, की तरणाटे जे आसा ती शक्ती कशी बरो वापर करून देश फुडें व्हरपाक, आमची स्टेट फुडें व्हरपाक आमची सदां प्रयत्न आसतली. सो लोकांनी बडी पडपा जायना, लोकांनी जाय जाल्यार बरे करेन बऱ्यो वस्तू जे आमचे जेनझी आसून दी, आमचे बाकी लोक आसून दी, वी शूड बी अलाइव टू देयर प्रॉब्लेम्स, इंटरॅक्ट जावन तेंचे कडेन संपर्क करून जे आमचो पक्ष दवरता, लोकांक जाय ते प्रमाणे शासन चलोवपाचे, तांकां जाय ते दिवपाचे. हे सरकारान हे काम केल्ले आसा आणि म्हाका खात्री आसा की फुडारा केंद्र आसून दी, हांगा आसून दी, हे भाशेन भाजपा कडेन सून तरी लोकां मध्ये बरो संबंध दवरून फुडें वचपाची प्रयत्न सदांच आसतली. झारखंडात जे जाला, इट इज अ मॅटर ऑफ रियल व्हेरी सॅड थिंग अँड दुख भोगता की असले थिंगा जाता म्हणून. जे दाखयता भायर म्हणजे आमी सारखे सगळ्यां बरोबर आसा म्हणून. तुम्ही पळयला राहुल गांधी कसो फुडें येतालो तो दाखोवपा छाती फुलोवन. आता कितें जालें, झारखंडाक सॉल्व करून दाखय मरे, तुजोच सरकार आहा मरे, GMA बरोबर तूं आसा, सो दाखय थिंगा तूं कितें करपाक शकता ते. पार्लमेंटूय तुका चल्लच नाका. आणि तुम्ही पळयला कितले फाटी एक्सपांड सुद्धा केला. पार्लमेंटान सुद्धा जे शब्द वापरता आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचेर, बाकीच्यांचेर, दिस इज अनकॉल्ड फॉर. म्हणजे एक बरी बिहेवियर सदांच आसपा जाय. मनशाची तूं इलेक्ट जालो म्हणटच, उंच पदार तूं पावलो म्हणटच, आणि पार्लमेंट सारखे फोरमान तरी रिफ्रेन करपा जाय. हांव काँग्रेसी कडेन मागता, तुमकां डिबेट जाय, आमचो सरकार, केंद्र सरकार डिबेट करपा रेडी आसा. तुमकां डिबेट जाय, मान्य होम मिनिस्टर स्टेटमेंट करपा रेडी आसा. प्रत्येक विशयाचेर सगळे डिस्कस करून स्पष्टीकरण दिवपा रेडी आसा. तुम्ही कितें अलाव करना, कित्याक तुम्ही एक्सपोज जातले खोटे लोकांमध्ये घालून तुमकडे जायना डिस्कस करपाक, हे तुम्ही दाखोवपाक सोदता. तरी चर्चा करा न्ही पार्लमेंटान, ती कित्याक जायना. सो हांव परत तेंचे लागीं मागता
की better sense may prevail. Allow parliament to function because important business of the country, of every state is at stake. हे भाशेन discussion जायना आणि functioning आमकां करपाक दिना जाल्यार हांव समजता ultimately they will see sense and the light of the day जे आमी म्हणटा हे करून सगळे जातले. हांगा